नमस्कार. आयज आमी व्हडल्यान व्हडले माननीय हायकोर्टाचे उपकारी आसा. कारण आमच्या मयान जो मायनींग ट्रान्सपोर्ट वाहतूक चालू आसली त्याचो आयज न्याय आमकां मेळ्ळो आसा आनी माननीय हायकोर्टान स्टे दिल्ली आसा. गेल्या 2 वर्सां पासून आमचे प्रशासकीय पातळीचेर आमी सगळ्या प्रकारचे निवेदनां तांकां दिल्ली आनी ही वाहतूक जी आसा ती बेकायदेशीर आसा अशें तांकां आमी परत परत सांगताले. तरी सुद्दां जेन्ना आमी ही वाहतूक आडयली तेन्ना पोलीस निरीक्षक आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्यानी आमचेर जबरदस्तीन आमकां अटक करून आमकां भितर उडयले. सरपंचाकूय गांवच्या भितर उडयल्लो. पूण जेन्ना तेंच्यांनी आमकां स्टे हाडा म्हणून सांगली, तुमी ते आमकां न्याय दिना नासले, आमकां स्टे हाडा म्हणून सांगली. आणि म्हणून आमी जेन्ना कोर्टाक आयज आमचे जे गोवा फाउंडेशन आसा माननीय क्लाउड आल्वारीस आणि त्यांचे एडवोकेट आमचे मॅडम नॉर्मा आल्वारीस यांच्यानी आर्ग्युमेंट केलो आणि खरेंच मया आयज न्याय दिल्लो आसा. मयाच्या लोकांनी जे त्रास भोगलेले फाटल्या काही 2 वर्सां, ज्यो पायपलायन फुट्टाली, उदक सगळें व्हांवून वयतालें आणि लोकांक उदकाक लागून त्रास जाले, हे सगळ्याचेर आयज आमकां न्याय मेळ्ळो आसा. आणि आमी हाचे फुडें तांकां विनंती करता की हायकोर्टाक की ज्या अधिकाऱ्यांनी कायदो हातीन घेवन जो अन्याय आमचेर केल्लो आसा त्या अधिकाऱ्यांक शासन हे जावपाक जाय. नाजाल्यार प्रजा जी आहा, विलेजर्स जे आसा तांकां सदीत त्रास आसतले. जे न्याय मार्गान विलेजर वयता ते केन्नाच न्यायान वयचे ना, ते अन्यायाच्या मार्गान कायदो हातीन घेवपाचो प्रयत्न करतले. म्हणून अशे अधिकारी जे आसा तेंचेर बेगोबेग कारवाई जावपाक जाय ही आमची मागणी आसा. हांव परत एकदा गोवा फाउंडेशनचे जे माननीय क्लाउड आल्वारीस आणि मॅडम आल्वारीस तशेंच त्यांचे बाकी सगळे जे वकील आसा त्यांचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. आणि हो मयेकारांचो विजय आसा अशें आमकां दिसता. हांव सगळ्या पत्रकारांचें अभिनंदन करता की त्यांनी आमकां हो जो मयेचो विशय आसा तो तेंच्यांनी सगळ्या पातळीचेर आपल्या हेच्या माध्यमांतसून पावयल्लो. आमी मयेकार जे आसा ते तेंचे उपकारी आसा. देव बरें करूं.